शेवटाक वास्कोच्या नुस्ते वेवसायिकांनी सांगले तशें केले। पालिकेक सांगून सांगून थकली। निस्त्याचे पाटले घेवन पालिके भायर बसली। बरोच वेळ पालिकेत बोवाळ जालो। पालिकेन पुलीस हाडले। तांकां पळोवन बायलां आनीक खवळ्ळी। पालिकेत नुस्तें विकपाची पाळी मुरगांवचो नगराध्यक्ष आनी थळाव्या आमदारान हाडल्या। बायलांचो रोखठोक आरोप पळयात। वास्कोत नुस्तें मार्केटांतल्या नुस्तें विकप्यांची बऱ्याच तेंपा सावन कागाळ आसा। मार्केटा भायर होलसेलवाले आनी हेर नुस्तेकार वेवसाय करतात। देखून भितर मार्केटांतल्या नुस्तें वेवसायिकांक मुस्कां मारची पडटात। कागाळी करून थकिल्ल्या नुस्तेकारांनी हो प्रस्न सुटावो करिनात जाल्यार पालिकेत पाटले घेवन बसतली अशी शिटकावणी दिल्ली। पूण तरीकय पालिका हालूंक ना। देखून आयज पालिके भायर नुस्त्या बाजार भरिल्लो पळोवपाक मेळ्ळो। पुलिसांक पळोवन बायलां खवदळी पळयात। यांचो डिमांड आसलो आमचो भयणाचो ते इल्लीगल पळय विकता ते बंद करचें म्हणून। आजून पासून ते बंद जायना। तेका लागून ही सगळीं आमची भयणां दाखोवपा येयलें सगळे संवसाराक सगळे लोकांक कळपा बरें की ते बंद जायना। देखून आमी रस्त्यार बसून नुस्तें विकया म्हणून तेणें एक डिसिजन घेयला। आनी आयज जोरी तर आमचेर एक्शन जालें हिंगा जाल्यार हेजे जबाबदार आसतलो चेअरपर्सन आनी वास्कोच MLA। कित्याक काय म्हणशी आमी तांकां सांगून सांगून आमच्यो भयण्यो थकल्यो। आता चेअरपर्सन भितर येवन बसला। आजून पासून आमकां उलोवपा भितर आपयना आनी आजून पासून थिंगा भितर रस्त्यार इल्लीगल नुस्तें विकपाचें चालू। जरी तर तेंचेर एक्शन जायना आनी आमचेर एक्शन जातलें जाल्यार कळटलो कोण सारकें आयता। कित्याक आमी आमचो हक मागपा येयले हिंगा। आमी कोणाचो हक मागो येवनाय। ही जी पळय भयणां आहाय ती आपलो हक मागो येयले आनी हक म्हणल्यार ते पळय इल्लीगल नुस्तें विकता ते बंद जावचें। पालिकेत पुलीस फोर्स हाडलो। तेंका पळोवन नुस्तेकार आंदोलक बायलां फुरियोज जाली। आमकां न्याय मेळोवन दिवपाच्या वेळार पुलीस ना। आतां आमचे खातीर पुलीस हाडल्या थंय। तांचो पालिका आनी आमदाराक थेट प्रस्न। पुलीस आहाय आनी ह्या लांबान इमते पुलीस पावनाय। हिंगा आमकां गोंयकारां पुलीस लागपा पावताय आनी ह्या इल्लीगल इमते पुलीस नाय। मार्केट कमिटीचो अध्यक्ष विनोद किनळेकाराचे म्हणणे, कोरोनाच्या वेळार कांय तडजोडी केल्ल्यो। कांय जाणांक वेवसायाक परवानगी दिल्ली। आता कोरोना गेलो खरो, पूण होलसेलवाले आसूं वा हेर नुस्तेकार तांच्याय पोटपाण्याचो प्रस्न। देखून आता आमदारान मध्यस्थी करून गंभीरतायेन हो प्रस्न जाग्यार घालचो। आयज तेंची अशी परिस्थिती निर्माण जाला की नुस्तें घेवन ते आयज म्युन्सिपालिटीच फुड्यान पडला। दुर्दैवी आमचे की तेजो इशू कित्याक ते आमी खंयच्या माध्यमांतून आमी सॉल्व करपाचो आमी प्रयत्न म्हणजे चेअरपर्सन एका रायट आसता की हेजेर कितें तरी निर्णायक डिसिजन घेवचें। एज अ फिशरमॅन दीस ओल्ड फिशरमॅन हांव ल्हानपणासून हे पळयता की मार्केट एकूच आहलें नुस्तेकार तेन्ना आनी होलसेल खंय तरी 2-3 शॉपां आहली ती फुडली। पूण बाकीचे जे कोरोना टायमार जे परिस्थितीन तांकां नुस्तें होलसेल मार्केट ओपन करपाक तांकां एक संदी दिली आनी ते संदेक कोणी ऑब्जेक्शन हाडूना। कारण पोट हे चलपाक जाय, पोटा खातीर धंदो कोणी करता। पूण आतां तेंची मागणी एक कोरोना काबार सगळे काबार सो वेवसाय जो चलतालो आमचो तोच चलचो। होलसेल आसा पळय तेंची बंद करचें। ते कित पळय खरें आनी खोट आहा हेजेर डिसिजन आनी मिटींग जॉयंट मिटींग चेअरपर्सन आमदार आनी आमचो चीफ ऑफिसर यांनी घेवन हेचेर खंय तरी सुटावो काडपाची गरज आहा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार।